मोरजे दर्यावेळेर 2 पोनेळ आनी नुस्त्याचे जाळ उज्यांत जळ्ळे. सुमार 11 लाखांचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुके फाटल्यान लँड माफियांचें कारस्थान आसा म्हूण थळाव्या नुस्तेकारांचो आरोप आसा. RDX ब्युरो रिपोर्ट. आज कोणे लायली ती आमकां खबर ना. घरांत वचून म्हाका कॉल येयलो, धांवन येयलो जाल्यार हांगासर सगळे उजो पेटला. दोनूय व्हडयो जळोन काबार, जाळां काबार, मोपील सयत सगळे. आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले, सगळ्यांनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. म्हटल्यार हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे व्हडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो, जाळां बिळां सगळीं काबार जालीं. कित्याक कांय एक ना. लायट आमकां दिता डिपार्टमेंटान आमकां लायटीचें प्रोविजनूच असं CCTV लायट ना जाल्यार CCTV खंय येतली तें मेन. आतां हय ही थर्ड टायम, हेचे पयलेंय लागलेले, आतां ही तिसरी टायम. पयलेंय दोन पावटी केला, ही तिसरी टायम. आनी गव्हर्मेंट कांय एक्शनूच घेयना. सकाळी 10 साडे 10 सुमार आमच्या फिशरमॅनाचे वावडे, आमचे मोरजेकार, आमचो गांवचो तो विठ्ठलदास वाड्यान हांगर आमी फिशरमॅन, आमचे आवय बापूय हांगर आमी जगल्या फिशरींग. आनी हांव फिशरमॅन. आनी हे पळय हांगा तेची व्हडयेक 10:30 सुमार कोणी उजो घातलो. आमी सकयल आसले, आमी सगळे धांवून येयले आनी सगळी तेची लोकलांनी आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक कोणा मेळता तांकां घेवन आमी पालयले. फायर ब्रिगेड काय पावोंक ना. फायर ब्रिगेड तेंची पावोंक ना. फायर ब्रिगेड कित्याक मांद्र्यान आमकां एक जाय. पुलीस स्टेशन कशें केलां तुमी? मांद्र्यान एक. तशेंच हांव CM कडेन मागता आमकां मांद्र्यान एक फायर ब्रिगेड जायी. कित्याक ते फायर ब्रिगेड ऑफिसर जाय ते एवढसून आसता ते पावोंक ना. आमी लोकांनी पालयल्या उपरांत ते पावल्या फायर ब्रिगेड. कितें फायदो फायर ब्रिगेडचे? आनी फायर ब्रिगेड जाल्यार रस्ते सारके ना. रस्ते आतां पळय एसेंब्ली चलता, ते रस्त्याचेर मातशें लक्ष दिया. हे प्रॉपर्टी हे ते कांय करूं नाका तुमी. लोकांक कितें बेनिफीट, लोकांक त्रास जायना तशें तुमी करून दिया. आतां हे पळय भावाचे आमचे 12-13 लाखांचे सगळे लॉस जाले. हांगा जाळां गेली, व्हडये गेले. तो कसो जगतलो आतां? कशें फिशींग करतलो? कशें ताका आतां पळय आतां सिजन लागीं येयलो. कशें तांकां गव्हर्मेंटान तेजे ताबडतोब ताका हेल्प करपाचो आनी तेचे हे करून दिवपाचें. पण CM कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, ही आमची ती कोस्टल लायनींग जी आहा न्हू फिशरमॅनाची एरिया, ती रस्त्या सकयल आहा ती सगळी फिशरमॅनाक दिवपाची. फाटल्यान सर्वे केला तेंच्यांनी. कसो सर्वे केला काय खबर ना. आमी भुरगेपणान येताले तेन्ना सगळी रस्त्याक उदीक येताले. तेंच्यांनी आतां सगळे हॉटेलकारांनी जी उजो घातला आनी फाटल्या 5-6 वर्सां पयलीं दवरलेले बावड्याचे तेंचे खोपी दवरलेले. प्रत्येक फावटी तांकां व्ह्यू मेळोंक जावन ते अशें करता. कित्याक रिक्वेस्ट करता एक CM कडेन, हे हांकां जल्लीकारांक आमच्या हांगा तुमी हे केल्या ते फिशरमॅनाच्या पोटार आड येवं नाका. फिशरमॅन आमी पळय रात दीस ते काम करता, पोट भरता, आपली फॅमिली जगयता. आतां ताका कितले वर्साचो येतो धंदो, कितले जाळां गेली, कितले लुकसाण जालें, आतां कितले रेडी करतलो ताका कितलो टायम जावो.